नमस्कार सगळे नीज गोंयकाराक. माझे नाव अंकिता नायक, RGP वुमन्स विंग प्रेसिडेंट सांगे. सो आयज आमी हांगा करमणे हे गांवान आसा. करमणे उगे सांगे गोवा हो जो वाठार आसा हो उगे पंचायतीक पडटा. हेचे पयलीं आमगेली लोकांनी ऑलरेडी तेंगेलो इशू सबमीट केल्लो आसा. पंचायत म्हणटा तसो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लेटर दिल्लें आसा. कितलींशीं वर्सां जालीं तांकां आजुनूय ही जी स्ट्रीट लायट आसा फ्रॉम मड्डेर टू हांगा तेंगे वाड्यार आजून स्ट्रीट लायट ना. कितलींशीं वर्सां जालीं म्हणटा ती सांगता. आमगेल्यो भाव भयणी सगळे आसा ती सांगता वर्सान वर्स ती सांगता तेंगेले इशू ग्रामपंचायती हे मांडटात, सगळे हेका मांडटात, बट तेंगेले इशू आजुनूय सॉल्व जाले ना. पॉलिटिशियन्स येता ओन्ली वोटिंगा टायमार येता म्हणटा ती. वोटिंग मागता तेजे नंतर कांय ना. अजून सुद्दां कोणूच हांगा पावले ना. खंय तुमगेलो बाबा इशू कितें कांय सॉल्वच जायना. पंचायतीक गेले जाल्यार पंचायत सांगता जेई करना एई करना तेंचेर घालता. फंड्स ना अशें म्हणून ते लोकांनी आमकां अशें म्हणून सांगलां की अशें ते प्रॉब्लम्स आसा म्हणून सांगता. सो आतां आमची ही जे भयण आसा तीच तुमकां सांगतली कितें म्हणटा तें. हांव कितल्याच फावटी जायते फावटी हांव लेटर करून पंचायती दिले, इलेक्ट्रिशन डिपार्टमेंटा दिले. म्हटल्यार आतां आजून पासून काय आमकां येयलो ना. म्हळ्यार लायटी घालतलो ना जाल्यार कितें अशें करून येयलो ना. घालताच म्हणटाय. जाता तितले बेगीन ट्राय करपाची घालपाक म्हजी मागणी. कितले तेंप जाले हो रस्तो आतां रस्तो जाल्यार 35 वर्सां सुमार जालीं आनी आमकां दुसरी वाड आहा त्या वाडांतल्यान एक 2-3 हांबे हाडले आनी थिंगा बेश्टे लायट घायल्या. खूब वर्सां जालीं आनी आतां ते वरदान कोण वचना सर मॅडम. फकत येता ह्या रस्त्यान भुरगीं जावं कोणू कसलें काम आसल्यार ह्या रस्त्यान आमकां येवपाक पडटा आनी काळोख जाता. जायते वाटेर जिवाणे आसताय, भुरगीं भिवून उडी मारताय. ते भाशेन खूब वायट दिसता आमकां. तुमी हें पळयचें आनी आमकां कितें हेल्प करचो हें घालपाक. देव बरें. नमस्कार गोंयकारांनो, हांव गिल्बर्ट फेर्नांडीस, प्रेसिडेंट सांगी कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमी 25 सेंच्युरी आहाय. आमकां इंडिपेंडन्स जाल्या मोर दॅन 60 वर्सां जालीं. आजुनूय लायट ना. डेव्हलपमेंट करता म्हणटात वचतो डेव्हलपमेंट काय हो प्रश्न आमकां जावन एकल्या पडटा. एक सादी स्ट्रीट लायट उगे वाठाराक एक सादी स्ट्रीट लायट आजून येयना एक वाड्यार. जेन्ना आमी डोर टू डोर कॅम्पेन करताले, जेन्ना आमी नेत्रावळी जावं आनी हे गांवशिल्ले वाठारांत आमी भोंवताले, आजून थोडे घरांनी आजून लायट ना. सो हे गव्हर्मेंट कितें करता, ही पंचायत कितें करता, जावं हे सरपंच कितें करता. एक सादी तुमकां लायट दिवपाक जायना, जे बेजीक नेसेसरी नीड आसता लोकांची. आतां हे रस्त्यार रातची भुरगीं येता, कोण जिवाण्यान घास मारलो कितें जालें, कोण रिस्पॉन्सिबल, जबाबदारी घेतात तुमी. हे पंच मेंबराक विचारपाक सोदता आनी सरपंचाक विचारपाक सोदता उगे पंचायतीची. फाल्यां कितें इन्सिडेंट जाल्यार तेजो रिस्पॉन्सिबिलिटी तूं घेवपाक रेडी आसा जाल्यार जाहीर सभा घे आनी हय म्हूण सांग. देव बरें करूं. आतां तुमी जायती लेटरां बी घायले हितू पंचायतान तुमी कळयलां आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तुमी कळयलां. तेंगे जबाब कितें? पंचायतीन पळयलें हां कांय फंड्स ना म्हणटा. ओके तेंचे लेटर बी घातली. तेणी ग्रामसभेक लेटर धाडलां आनी तेंच्यांनी सांग्यार जेईक एक लेटर घालें. 2 दीस फाटीं हांव गेल्लो. हांवें जेई विचारलें की हेजे मॅटराचो कितें इशू जाला. सो तेणें म्हाका सांगलां की तेणें लेटर फॉरवर्ड केलां सावड्डे तेंचे मेन ऑफिस आहा तितून तेणें फॉरवर्ड केलां. जेन्ना हांवें तेजी कॉपी मागली तो म्हाका सांगता इन व्हेरी एरोगन्स, तो म्हाका सांगता की तुमी RTI घालात आनी लेटर घेया म्हूण. जाल्यार तेन्ना हांवें ताका विचारलें कितले टायम फ्रेम लागतलो हे स्ट्रीट लायट पडपाक, कितले टायम फ्रेम. तो आतां 6 ते 7 म्हयने लागतले, बट आमकां कांय आयडिया ना हाजी ताका टायम फ्रेम कितलो लागतलो. सो हांव विचारपाक सोदतां की एक सादी सिंपल लायट तुमचे कडेन दिवपाक जाता वो जायना तें तुमी सांगपाचें. देव बरें करूं.
गिलबर्ट आमच्या गिलबर्ट भावान सांगलो 60 वर्सां जाली इंडिपेंडंट लिबरेट जालें गोंय आनी होचो लिबरेट जालोले 60 वर्सांचो डेव्हलपमेंट आतां हेच जाग्यार पळोवपाक मेळटा 60 वर्सांनी आमी आमच्या सरकारान कितल्यो लायट चडयल्यो ते रस्त्यार कितल्यो सुविधा दिल्या ह्या गांवच्या लोकांक आख्ख्या रस्त्यावर पळोवपाक लायट्योच दिसतात इतलो डेव्हलपमेंट करून दिला ही लॉस दिसता आनी सरकाराक लॉस दिसपाक जाय बीजेपी सरकाराक लॉस दिसपाक जाय हे 60 वर्स पासून हे कितें केल्लें आहा एक सादी एक लायट घालपाक तर तुमकां गणना तुमी आनी रिजायन जावत वा हिंगाचो MLA हा सुभाष फळदेसाय जो पळय आसा तो IIT करू काणकोण भोंवता अरे ती IIT करू भोंवनाक तूं तुज्या गांवांत ते लायटी आहा तेजेर नदर मार IITचं व्हडलें काम दुसरी काम ते आनी तूं चिंतीत नाका तुझी गांवचें पयलीं कर तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सीचें काम कर एकोडे मिसळ जावं आपल्या पंचायती फुड्यान यो तांकां विचार भासाभास कर हें करूंक जायना तुमकडे तुका जाय ते IIT करपाक तेमुसपण कोणा करून दाखयता तूं की तेमुसपण करपाक आमी इलेक्ट करून हाडलो हे गांवच्या लोकांनू हे सांग्याच्या लोकांनू ती तेमुसपणां तूं तुगे घरा कडेन कर ती आमच्या फुड्यान लोकां फुड्यान करना हे लोक काळगां रावता होच लोक तुजो पगार फारीक करता आनी पंचायत कितें करता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितें करता तुमी पगार फारीक करता होच लोक मरे हेच लोकांचेर तुमी जगता आनी हे लोकांक लायट दिवपाक तुमी विसरता तूं ताबडतोब हिंगा हे गांवांक लायट येवपाक जाय हे जे पळय टॅक्स फारीक करतात आनी तुमचे सॅलरी फारीक करतात ते हे लोकांक लायट जाय 60 वर्स जावन गेले आनी हेगेर MLA नदर मारपाक जाय जाता तितले बेगीन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी पंचायत ही लोकल बॉडी आहा हो पंच कितें करता आमकां खबर ना निदान आसलो जाल्यार आतां उठ आनी हे सगळे लायट सुविधा लोकांक मेळोंक जाय बेसीक नेसेसिटी ही दिवपाक जाय देव बरें करूं